म्हापशा मोयडा पुलिसांच्या बेसात आयिल्ल्या दोग जाणांनी एका बायलेक तोपी घातली। ह्या दोग जाणांनी आपूण पुलीस आशिल्ल्याचें सांगून एका बायलेचें मंगळसूत्र फारोवन व्हेलें। ह्या विशीं म्हापशा पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या। फुडलो तपास चालू आसा। हालीं तेंपार गोंयांत चोरयाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या। शेनवारा म्हापशा मयड्याच्या एके बायलेचें मंगळसूत्र चोरांनी फारावन व्हेलें। विनंती परब ही बायल दुकानार सामान हाडपा खातीर वताली तेन्ना दोग अनवळखी मनीस पुलिसांचो भेस करून आयले। आपूण पुलीस आशिल्ल्याचें तांणी तिका सांगलें। येदे व्हडलें मंगळसूत्र घालून भोवूं नाका, तें आमच्या कडेन दी, आमी तें सुरक्षीत दवरतात म्हूण तांणी तिका सांगलें। तिका तें पटलें आनी तिणें आपलें मंगळसूत्र काडून तांकां दिलें। तांणी ते बोल्सांत घातले आनी तिका पेपरान गुंडाळून रिटर्न दिले ते फातर। पेपरांत गुंडाळून आपल्याक कितें दिलें हाची खात्री करून घेनासतना ती वाटेक लागली। उपरांत तिच्या लक्षात आयलें की तांणी जें दिलां तें खूबच जड आसा। तिणें उक्तें करून पळयलें जाल्यार भितर फातर। आपली फटवणूक जाल्ल्याचें कळ्ळे उपरांत तिणें म्हापशा पुलिशेंत कागाळ केल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। आमी दुकानार वयतालीं हांगासर तेन्ना इतल्यान ते गाडी थंय ते कोपे लागून मेली आसताली। तसून म्हाका दिसता ते गेले आनी कडेन येयले। म्हाका म्हळ्यार पुलीस आमी भिवू नाका कार्ड दाखयलें पुलिसाचें। म्हाका बारीक अक्षर तितली कळना न्ही, हांव रावलें तेणें उबी रावलें हांव बी। तेणें कितें केलें, भिवू नाका मागीर ते अशें भोवूं नाका मागीर घालून तुमी मंगळसूत्र घालून भोंवनाका अशें म्हणून। हय चड हांव भोंवनासलें घालून, ती दिसाक म्हाका याद नासली। मागीर तेणी काडून दी आपल्या कडेन म्हणलें, हांवें दिलें काडून दी आनी तेणें कागदाक गुठलयलें आनी मातशें रावन घे म्हळें कागद ते आनी बॅगान घाल तुज्या आनी दोन दीस भायर सरूं नाका म्हळें आनी तट्टून गेले ते। इतल्यान म्हाका बेश्टें हय दुबाव कळलो, जड लागलें न्ही तें उक्तें करून पळय फातर तितून आनी माती आसली बेश्टी आसली माती। इतल्यान म्हाका कांयच कळना कितें करपाचें, तिणी कितें केलें कोण म्हाका तें। खंयच्या दिसा घडलें? शेनवारचा 12 साडे 12 जातली। मागीर हांव तुमच्या घरा येयलें। मागीर शेजाऱ्याक सांगलें अशी खबर जाता, ते म्हळ्यार कंप्लेन दिवया रोखडीच। तेणें तुमची कंप्लेन दिली। मागीर ती पुलीस येयली। मागीर पुलिसांनी पयलें खंय कामां दाखयलें, खंय कामां थंय दाखयलें, पेपर दाखयले एक पेपराक। मागीर ती थंय केसी कॅमोरीची कोण ती एकटी बायल ती आमगेर आहा मागीर केसी कॅमोरी आनी देगेक आहा न्ही तिंगेरी गेले ती। ते दोगा कमेर काडला आनी मागीर म्हाका मागीर घर आहा म्हणलें तेका म्हापशा व्हरया मागीर नाका तेका आनी म्हाकाच घेवन मागीर गेली म्हापशा। तुका घेवन मागीर पुलीस म्हापशा गेले? हय पुलीस म्हापशा गेली। ती तुमी दोगात रावता हांगा? हय पिंग घातली ती आनी तो आनी बाकीचे पुलीस ते हांगा रावली हें करपाक ते आनी मागीर ते येयले आनी म्हाका सांगलें आनी तूं वळखता तेका काय म्हणलें हय वळखता म्हणलें। वळखता म्हणलें मागीर तेणें दाखयले खूब फोटो म्हाका हेचेर। तितून एकटोय म्हाका दिसूंक ना सारको नाका एक 12 काडला एक बरें पयलें तूं गावकूच ना तितून रावलें तितून। नमस्कार, आमी आसा पिरोजन वाडो मोयड्या हांगासर आनी 4 तारखेक मेयाच्या जी विनंती परब आसा ही आपल्या मोयड्या वाठारांतल्यान एका शॉपार वता आसतना काही चोरट्यांनी तिच्या गळ्यातल्या मंगळसूत्र चोरल्याचो प्रकार सध्या समोर येयल्लो आसा। ही कागाळ जेन्ना विनंती परबान लागच्या म्हापशेच्या पुलीस स्टेशनाचेर नोंद केली तेन्ना म्हापसाची जी पुलीस आसा तेचेर ह्या सगळ्याचेर शोधाशोध करीत आसा। जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की 4 तारखेक मेयाच्या त्या दिसा कितें घडलें ते। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।